आयची कोविड आणि लॉकडाऊन सालसेत भागांतली अपडेट अशी. संजीत रॉड्रिगीस हांणी एक ऑर्डर काढल्या की जो स्वॅब कलेक्शन सेंटर रवींद्र भवनावर आसलो तो आता फातोर्डा स्टेडियमार शिफ्ट जातलो. सो आता लोकांनी जरी तर तांकां स्वॅब आपले टेस्ट करूंक जाय जाल्यार त्यांनी फातोर्डा स्टेडियमार वचचें पडटलें. तशेंच आता सोमारा सावन रवींद्र भवन हो स्वॅब कलेक्शन सेंटर आसचो ना, पूण एक डेजिग्नेटेड कोविड वॅक्सिनेशन सेंटर जातलो आनी थंय वॅक्सिन दिवपाक येतली आनी जायते बूथ आसतले. तशेंच 18 ते 40 आनी 4 पिरायेच्या लोकांकूय थंय वॅक्सिन दितले. तशेंच आयकूंक येता की तारवटी भावांकूय थंय वॅक्सिन दिवपाक तयारी चालू आसा. काल विलेज पंचायत चिंचिणी हाचो सरपंच वालेंटिनो बारेटो हाणें CM आनी हेल्थ मिनिस्टराक एक लेटर करून विनंती केल्या की तारवट्यांक जाता तितले बेगीन कोविड वॅक्सिन दिवचें म्हूण. सगळ्या सालसेतींतल्या विलेज पंचायतींक गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर धाडला आनी विनंती केल्या की कोविड वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाक पंचायत हॉल जी आसा ती एनी टायम अवेलेबल करची म्हूण. कित्याक हेल्थ सेंटर्स आतां एक एक विलेज पंचायतींनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह घेवपाची सुरवात करची आसा. आयज FC गोवाचे गौर आमीन मडगांवां जायते सुवाताचेर गरीब लोकांक जेवण व टिफीन वांटलें. सालसेत भागांत जायते विलेज पंचायतीक लॉकडावन आनीक वाडोवचें म्हूण तांची मागणी आसा. आयज सालसेतींतल्यो कोविड केसीस अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोर्डा 1380, बाली आनी कुंकोळ्ळी 340, कांसावली 590 केसीस आसात, चिंचिणी 230, कुर्तोरी 430 आनी 2 केसीस आसात, लोतोली 450 आनी 2 आनी नावेली 270 कोविड केसीस आसात. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयज 260 आनी 4 पेशंट ट्रिटमेंट घेतात आनी 304 बेडी खाली आसात वो वेकंट आसात. आयज 17 पेशंटाक ॲडमीट केले जाल्यार 28 पेशंटांक डिस्चार्ज दिली. ही जाली सालसेताची अपडेट.